आमकां आमची गेल्यांक 4 रंदय जाय जाल्यार असो ताजे सायडाक 1 चमचे करबेवा चटणी जेव्हा चटणी पुड्डी म्हणटाची आसवय म्हण जाल्यार तें जेवण आनी रुची. आतां कशी पावसाडी भायर करबेवा रूख पळया कशी लवलवी जाला भर भरला तोग्गुबर आडपागूर येवन तोग्गुबर सशी किर्लोन भरपूर आसा तोळ्ट करबेवकाणी त्या चटणी करूनच जे म्हणून असल सिंपल रेसिपीसाक मिगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल लाईक शेअर कमेंट करून सबस्क्राईब करायची. ती चटणी पुड्डी नातल्या करबेवा चटणी कशी करची म्हणून पळया. आका उद्द आटू जाल्यार पळय सुक्कू नारळ असल्यार भारी लायक जाता ही चटणी. खोबरी घालून नकाची तेल येता. आतां हे नारळ पळय बेतून घेतले. आतां मिरसांग देंट कांड रेडी करून दवरला. भरपूर एक बाउल भर करबेव हाडून धुवन एक गडी हांव घालून ड्राय करून कांड दवरला. ड्राय जाव तितलो सुकोवन ड्राय कोरता तो तेन्ना ते ओग्गी भाजून येता नाजाल्यार ते चटणी पुड्डे खवटाण येवचे चान्स आसा. आतां आमी सोय सुरवेक कांतून घेवया. 2 नारळां अंदाज काडला हांव हांगा. तुमकां कितले जेवका तितले तुमगेले इश्ट तकीत काडयता. आतां सुरवेक कांतून घेता. आका पळयाची थोडे जन करबेवा चटणी म्हणटाची पुड्डी चटणी म्हणटाची चटणी पुड्डी म्हणटाची कशी म्हूण येता. कशी म्हणल्यार इवडना रूच अंतू एकीची सुपर रुची. आतां एक धाटूची व्हड एक कायली पुडको काडका आनी तांतू भितर आमी ते तापत दवरचे आनी तांत आमी कांतून दवरलेले सोय घालची सुरवेक आनी ताका करबेव कितलो जाता करबेवा हळतू म्हणना आमगेले तें आयदनां बरी ते सोये डब्बल घाल्यार इवडना आनी मिरसांग हांव आतां एक सादारण आतां एक 2 नारळाक एक 35 मिरसांग घालना हांगा रामनाड मिरसांग. तुमकां कितली तिखसाणी जावका तशी तुमी घाल येता. दोनी चड उणें कांय तोंदर ना. आतां न्ही आनी पळय आतां कसले घालचे ना इतले घालू आसचे. हे आतां लो मिडियम फ्लेमार दवर न्हू कंटिन्युअस भाजूका. हे करबेवा चटणी करच्याक एक्चुअली बदल कसलेय कश्ट ना करच्याक. आतां काय हातान धाडाचे पिट्टी करची न्हय मिक्सर आसा. एक भाजूच्या मात्र एक 20 मिनिट अर्द घंटाला वता. आमी तेलय घालू ना कितले हेल्दी पळयाची तेलय ना हाका कसलेय ना. तुमकां गोत्त आसा करबेव आयर्नाचे रिच इन आयर्न म्हूण सांगून पुरो जनाकय गोत्त आसा. तावळ असल चटणी पुड्डी जेवणाक खाल्यार भारी चांग ते. हे आतां पळय चटणी पुड्डी भाजून जायत येयली. सादारण जायत येतना आका आमी आनी एक वस्तू घालू आसत. चिंचांब थोडे जन आमसाणी म्हूण म्हणटाची चिंचांब म्हूण म्हणचे आमी. हे चिंचांब घालक जावका जाल्यार तितलो हळता चिंचांब सन्न सन्न कुडकी करून तांतू भितर घालचे. ते एक 2 निमिश भाजूका जायत येतना घालचे सुरवे घालचे न्हय अशें करून पुरो भाजून घेवचे. थोडे जन हाका चण्या दाळ घालता खंय भाजून थोडे जन कुळीत घालताचे खंय तो अड्डी ना तांतांनी कशी कोरना येयलींची तशी करचे. आमगे ते मिगेल मायनसशी करचे आनी हाका पळयाची आमगे ते हिंग घालू आसा ते ऑप्शनल जाय जाल्यार घालचे नाका जाल्यार नाका. एक अर्द चमचे नारळाल तेल हून करून हिंग घालून पुलायता सांतू भितर. हिंग घालेले करबेवा चटणेचे एक फ्लेवर विंगड नेक्स्ट टायम तुमी करतना घालून पळयाची. आनी आतां आमी पिट्टी करूया. नीवन रेडी जाला ते पिट्टी करतना पळया फस्ट मीठ घालका. मीठ घालतना पळोवन हद घालका त्या म्हळ्यार आतां पळयतना ते एक कायली पुडको भर आसा सोयेनी करबेव भाजिल्लो जाल्यार आमकां ते पिट्टी जाता ताजे ಒಂದೆರಡು 3ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ मेळचे आमकां पुड्डी चटणी एंड जातना. देखून ताका पळोवन आलोचन करून मीठ घालका. जाय जाल्यार मागीर आमकां मिठा पिट्टी भरसून घेवं पळय. तें पुरो मिक्सराक घालें हिंग पुल्लायलो घालो आनी मिक्सरान तो बॅच कितले 1 की 2 बॅच आसा तेन्ना हे पिट्टी करून घेतल्यार आमगेली पुड्डी चटणी करबेवा चटणी सूपर टेस्टी हेल्दी हांगा रेडी जाला. हे कंचाचे ಒಟ್ಟು खाव येता धंय शिता ಒಟ್ಟು सूपर. तशी इडली पोळो कंचाकय भारी लायक जाते. असल सिंपल रेसिपीसाक मिगेल चॅनल सब्सक्राइब करायची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.